आयची लितुर्जी महादूत मायकल, गॅब्रियल आणि रफायल हांची परब आचरण करता आणि आज शर्मावे वेळार थोडो नियाळ आंज बुडव्या विशयांत आमी करुया. पयल्यान पयलें हे कोण? देवान आंज बुडव्यांक रचल्लें आनी वेळा काळा आदीं संवसार रचच्या आदीं सांगीत, पूण आमकां ताजो स्पश्ट रितीन खंयच्या वेळार खंयच्या दिसा हाजें विश्लेशण वांजेल आमकां सांगना. पूण मनशांक रचच्या आदींच देवान आंज बुडव्यांक रचल्लें आनी आर्केंजल वा महादूत सांगतना एंजल्सां पैकी वा देवदूतां पैकी 9 वर्ग आसात, 9 श्रेणी आसात. हांतली उत्तम श्रेणी जावन आसा, भोव व्हड वा उंचली श्रेणी जावन आसा आर्केंजल्स वा महादूत. आनी हांचें काम कितें? आनी पयल्यान पयलें हांचें काम जावन आसा देवाच्या मुखार रावन देवाक स्तुती गितां गावचें. हें जावन आसा हांचें पयलें काम. दुसरें, देवाचें उतर मनशांक पावीत करचें. तिसरें, मनशांक राखचें. सैताना तावन, लुसिफेरा तावन वा दुसऱ्या हर एकल्या तावन मनशांक राखचें. हें जावन आसात 3 वर्ती कामां एक आंज बुडव्यान करूंक आसचीं. आनी मनशांच्या सांगाता येतना देवाचो मोग मनशांक पावीत करचें आनी देवाच्या मोगाची हातेरां जावन मनशा सांगात ह्या संवसारांत वावर दिवचो. हें जावन आसा काम हर एका आंज बुडव्याचें आनी राखण बुडव्याचें. राखण बुडवो हर एकल्यांक एक एकलो आसा. हर एकल्यांक तो एक एकलो राखण बुडो जावन देव धरता. पूण आंज बुडवे सांगतना सगळी सांगाता येतात. त्या देखून कीर्तन 91 वर्सेस 1, कीर्तन 91 वर्स 1 ह्या रितीर आमकां सांगता, तो तुज्या आंज बुडव्यांक धरतलो, तुमच्या वाटेर तो तुमकां रक्षण दितलो. ही जावन आसा बुजवणेची उतरां एका आंज बुडव्याचें काम वांजेल सांगता. पवित्र पुस्तक सांगता मनशांक रक्षण करचें काम जावन आसा आंज बुडव्यांचें. केवल रक्षण मात्र न्ही, नासी जावन आसा आंज बुडव्यांचें. आमी पोरण्या चल्ल्यांत आमी पळयता सोदोम आनी गोमोरा नाश जावच्या वेळार सोदोम आनी गोमोरा देव सांगता हांव नाश करतलो, कित्याक पाताक थंयसर चडला आनी ह्या निमती सोदोम आनी गोमोरा हांव नाश करतलो, पूण लोट हांव हाका राखतलो. आनी देव ताच्या आंज बुडव्याक धाडून लोट आनी ताच्या कुटुंबाक तो राखता. एका कुशीन आंज बुडवो राखता, दुसऱ्या कुशीन आंज बुडवो देसवाड करता. तशेंच 10 कर्ग आमी आयकल्यांत. 10वें कर्ग येतना आंज बुडवो ताजे तालवार घेवन कोणाच्या दारार शेळयेचें रगत ना त्या घरा वचून प्रथम जनीत पुताक तो जिवेशी मारता. पूण इस्रायल घरांक तो राखता. त्या देखून आंज बुडवचें काम जावन आसा एका कुशीन कितें नाश करूंक आसा पातकी जिवीत ताका नाश करचें काम जावन आसा आंज बुडव्याचें. तशेंच बऱ्या मनशांक राखचें जावन आसा काम आंज बुडव्यांचें. त्या देखून एक्झोडस चॅप्टर 32 वर्सेस 34 हांगासर अशें बरयलां, मोइजेक देव सांगता म्हजो बुडवो तुज्या मुखार येतलो, कित्याक 40 वर्सां इजिप्तांत इस्रायलाच्यान वचोंक आसात. आनी त्या देखून देव सांगता मोइजेक तुवें भिवोवची गरज ना, वाट कितें समकळीत ना, गरज ना, कित्याक तो व्हड GPS नातिल्लें. देव सांगता मोइजेक तुज्या मुखार आंज बुडवो आसतलो, ताका तूं फॉलो कर. कित्याक आंज बुडवोच GPS रितीर मोइजेक आनी इस्रायल घरांक इजिप्तांत भायर तो आपोवन व्हरता. त्या देखून आंज बुडव्याचें काम जावन आसा वाट दाखोवचें, सताक आनी नितीक सुरक्षण जाग्यार वाट दाखोवचें. तर थोडो नियाळ आमी करया. हेच आंज बुडवे जेजूच्या परगट जिवितांत खंयचो असलो पात्र. मातेवाचो वांजेल अध्याय 4 वोळ 11 हांगासर आमी पळयता जेजूक सैतान येवन 3 फावटी नाडटा. आनी 11 वोळ 11 आमी पळयता जेजू पयस आसलो आनी बुकेल्लो. आनी ह्या वेळार पवित्र पुस्तक सांगता
आंज बुडवे येवन जेजूची सेवा तांणी केली. आंज बुडव्यान येवन जेजूची सेवा तांणी केली. परत आमी वाचता कुर्साचें मरण स्विकार करच्या आदी जस्सेमनी म्हळ्यांत जेजू मागता ताजो घाम रगत जावन बदलता. कित्याक बापाची खुशी आसली ताणें कुर्साक चडा जाय, ताणें मरण पावूंक आसा, एक भिरांकूळ घडीत आनी देवाची खुशी ताणें स्विकार करूंक जाय. आनी तो भियेलो आनी तो मागता सुमया ही काल्स जाल्यार म्हजे तोंड कांड उडय, म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. पूण ताच्या मागणें आसलें म्हाका मरोवंक नाका, पूण तुजी खुशी म्हजी खुशी न्ही. आनी ह्या वेळार तो भियेल्लो. आनी हांगासर लुकाचो वांजेल अध्याय 20:2 आमी पळयता एक बुडवो येवन जेजूक समाधान दिता. एक बुडवो येवन जेजू लागीं उलयता. जेजूच्या त्या कश्टाच्या वेळार एक बुडवो येवन ताका रक्षण दिता आनी बासवणेची उतरां तो दिता. बुडव्याचें नांव पवित्र पुस्तकांत बरोवंक ना, पूण इतिहास वा गेल्या त्या 20 वर्सांनी इगर्ज माता ऑफिशियली कांय सांगूंक ना, पूण लोकांची पातळी जावन आसा. ह्या आर्केंजलाचें वा एंजलाचें नांव जावन आसा शामुएल, पूण वांजेलांत बरोवंक ना. पूण तशेंच इगर्ज माता सुरवेल्ली जाल्ल्या वेळार आपोस्तलांची कृत्या अध्याय 12 वळ 14-11 हांगासर आमी परत पळयता बुडवो येवन जैलांत आसलेल्या पेद्रोक तो भायर शाबितायेन हाडटा. आनी आंजबुडूचें काम जावन आसा बऱ्या मनशांक शाबितायेन हाडचें, तांकां सांगात दिवचो, कश्टांत आसलेल्यांक बुजवण दिवची, कश्टांत आसलेल्यांक धैर्य दिवचें आनी तांचें रक्षण करचें. हें जावन आसा वर्तें काम आंजबुडव्यांचें. तर आज हे तेग जण महादूत हांचे परब आमी आचरण करता आसतना मायकल म्हळ्यार हाजे अर्थ जावन आसा हू इज लायक गॉड, देवा सारको. गेब्रियल हाजे अर्थ नांवाचो अर्थ जावन आसा देव जावन आसा म्हजें बोळ. आनी तिसरें जावन आसा राफायल, देवान गूण केला. हें जावन आसा तांच्या नांवाचो अर्थ. आनी हांचो तेगांचे उल्लेख आमी पवित्र पुस्तकांत जायते फावटी पळयता. राफायलाचो उल्लेख पयले फावटी फर्स्ट बूक ऑफ एनोक चॅप्टर 9:1 हांगासर आमी पळयता. ताजे उपरांत तोबिताचो ग्रंथ अध्याय 12 वळ 11-15 हांगासर गूण करची ती सकत आमी पळयता. राफायल बुडवो येवन गूण करची, दोळ्यांची दिश्ट दिवची आमी पळयता. मायकल जावन आसा झुजारी आनी सैताना विरोध झुजचें जावन आसा प्रथमाचें काम. लुसिफेरा विरोध झुजचें जावन आसा जें काम. उगडापण पुस्तक अध्याय 12 वळ 7 वळ 10 हांगासर आमी पळयता मायकल बुडवो लुसिफेर आनी ताच्या सांगात्या नश्टी त्या देंवचारांक झुजतलो आनी सर्गात हांवन संवसारांत हांवन तांकां खांड भायर उडयतलो. तशेंच गब्रियल बुडवो देवाची भोव उत्तीम उतरां दिवंक देवान धाडचें गब्रियल बुडव्याक. आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 25-30-8 गब्रियल बुडवोक देवान मोरयेतेन धाडटा आनी देवाची वर्ती ती खबर तो मोरयेक दिता. तशेंच एलिझाबेथ आनी जाकारेक तांच्या उतार प्रायर भुरगो जाता म्हणून दिवची खबरी जावन आसा गब्रियल बुडव्यान. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 5 वळ 25 अशें आमी पळयत आसतना हे तेगी आंज बुडवे आनी सर्व आंज बुडवे आमच्या सांगात रावन आमकां रक्षण करतात. एक याजाक सांगून आसलो एक याजाक एका मनशाक सैतानाच्या प्रभाव जाल्ल्या मनशाक ताजो प्रभाव तो धांवडयत आसतना तो सैतानाचो प्रभाव जाल्लो मनीस त्या याजाकाक पळोवन सांगता फादर तुमच्या फाटल्यान तुमचो आंज बुडवो आसा आनी जायते आंज बुडवे म्हाका दिसतात. हें जावन आसा रक्षण देवान हे हर एकल्याक आमकां धाडचें. आमच्या दोळ्यांक आमकां दिसना तरी आंज बुडवे, पूण देव आमच्या रक्षणाक आमकां राखूंक खातीर ताज्या आंज बुडव्याक आमकां धाडटा. तर आज ही परब आमी आचरण करता आसतना कसलो जावन आसा संदेश आम्हा सर्वां खातीर. पयल्यान पयलें आमी आंज बुडव्यांची मदत मागची गरज आसा. आमी मागणें करतना हर एक आमच्या मागण्या वेळार सांजेच्या मागण्या वेळार राखण बुडव्या म्हज्या म्हळ्यार त्या धाकटें मागणें आमी म्हणटा भोव बरें. हे मागणें केवल सांजेर मात्र न्ही, सकाळीं म्हणल्यार बरें, दिसाच्या दुसऱ्या वरारी म्हणल्यार बरें. केवल आंबोरे वेळार मात सांगची ह्याच वेळार सांगायचें म्हणून कांय ना, जायत्या वेळार आमकां सांगेत. कित्याक देवान ताज्या आंज बुडव्याक आमच्या रक्षणा खातीर आमकां तो धाडटा. दुसऱ्यान
हे आंधबुडवे आमकां राखतात आनी बरी आनी सारकी वाट ती आमकां दाखयतात. कितें आमी बरें करूंक जाय हे आंधबुडवे आमकां सांगतात. कितें आमी वायट आसा तें करूंक नजो आंधबुडवे आमकां मदत दितात. त्या देखून आंधबुडव्यांक आमी आयकूंची गरज आसा. कित्याक जर जेन्ना आमचे आत्मीक दोळे उगडतात आमी आंधबुडव्यांक पळोवंक शकता. पूण आमच्या दैहीक आमच्या दोळ्यांनी आंधबुडव्याक आमी पळोवंक शकना. पूण जाल्यार आंधबुडवे आमचें रक्षण करतात. तिसरें, आंधबुडवे आमकां सांगात दितात. आमच्या जल्मांत आमच्या मरणा पर्यंत आंधबुडवे आमकां सांगात दितात. जावंक पुरतो राखण बुडवो जावन हर एकल्याक आमकां देवान एक राखण बुडवो दिला. राखण बुडवो आमच्या सांगात रावता. आमच्या सांगात आसून सगळें जिवीत तो मुंदरून व्हरता. आनी तशेंच हे आंधबुडवे आमच्या सांगात आसून कितें आमी करता हर एक विशांत ते पळयतात. जागृत रावची उतरां ते आमकां दितात. जशें आज हें परब आमी आचरण करता आसतना मागीर आमी त्याच देवा लागीं आंधबुडव्याची उतरां आयकूंक, आंधबुडव्याची मदत आमकां धाडूंक, कश्टांतावन आमकां निवारण करूंक, तशेंच सारकी वाट सोदून देवाचे उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां एक बरी वाट हे आंधबुडवे आमकां दाखोवन दी म्हणून आमी मागया.